नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात खूप प्रमाणात पाऊस पडत आशिल्ल्यान जिल्हा प्रशासनान शाळा कॉलेजाक सुट्टी घोषित केला। आयतवारच्यान सतत पाऊस पडत आशिल्ल्यान जिल्ह्याच्या खूप कडेन उदक भरले, तशेंच काही कडेन डोंगर बी कोसळ्ळे। पावसान कसले अवघड घडून येजो म्हूण पूर्व सुरक्षता क्रम घेवच्या उद्देशान जिल्हाधिकारीन मंगळवाराक आणि बुधवाराक शाळा कॉलेजाक सुट्टी घोषित करून आदेश केला। बुधवारपर्यंत शाळा कॉलेजाक सुट्टी रावतली। हवामान विभागान उत्तर कन्नड जिल्ह्यात आणि 4 दिवस खूप पावसाची शक्यता आशिल्ल्याबद्दल चेतावणी दिल्ली। जाल्यार बी जिल्हा प्रशासनान शाळा कॉलेज विद्यार्थीक पहिले सुटी घोषित केले ना, पण मंगळवाराक सकाळी सुटी घोषित केले। सुटी घोषित केल्याबद्दल माहिती नाशिल्ले पालकान आपल्या भुरग्याक शाळेक आणि कॉलेजाक धाडले। सुटी म्हण कळतरेत परत घरा वचूक वेळाचेर बस ना जाल्ल्यान विद्यार्थीक त्रास काडचे पडले। खेड्यागांवच्यान होळ पार करून रस्त्यान चलत शाळेक येयले विद्यार्थी परत पावसात भिजतेत घर वयचे पडले। जिल्हा प्रशासनान हवामान विभागाच्या चेतावणीक दुर्लक्ष केल्ल्यान विद्यार्थ्यां आणि पालकांक त्रास काडचे पडले। पावस सतत पडत आशिल्ल्यान बुधवाराक बी सुटी घोषित केला। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात इतलेच न्ही, उडपी जिल्ह्यात बी बुधवारापर्यंत सुटी घोषित केला। आणि सतत पावस पडत उरल्यार आणि गरज उरल्यार आणि बी सुटी घोषित करची शक्यता आसा। पावस आणि वारो सतत आशिल्ल्यान अरबी समुद्रात बी तुफान आसा। तेजेन व्हड वाणिज्य बोट बी बंदराचेर येवंक शक्य जायनासतना समुद्रामदी रावची परिस्थिती आसा। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात एकातल्यान सतत पावस आसा। पावसा लागून जिल्ह्याच्या सगळे तालुक्यात जनजीवन अस्तव्यस्त झाला। शिर्शी, सिद्धापूर, येल्लापूर, होन्नावर, अंकोला, जोयडा हे तालुक्यात पावसान खूप इतले नुकसान झाले। तसेच समुद्र किनारपट्टी तालुक्यात बी समुद्र रौद्र नर्तन करू लागला। समुद्राचे राक्षस आकाराचे पाळ किनाऱ्याची माती आणि रूख कातन उरू लागला। समुद्रात तुफान आशिल्ल्यान वाणिज्य बोट बंदराचेर येवंक शक्य जायना। तसेच सांप्रदायिक नुस्तेमारचे बी बंद आसा। नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमच्याकडे सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट।
भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरशिंवा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। संशयाचेर धाड घायले शिर्शी पोलिसांन 1 किलो गांजा जप्त केले आणि 2 व्यक्तीक ताब्यात घेयले। शिर्शी तालुक्याच्या हुसरी लिडकर कॉम्प्लेक्सा लागीं धाड घायले पोलिसांन 1 किलो 70 ग्राम गांजा जप्त केलो आणि हानगलवासी अनवर साब पट्टण शेट्टी हेमका ताब्यात घेयले। तशेंच अनेक आरोपी गौस मोहद्दीन शब्बीर अहमद शाह हेमका बी ताब्यात घेयले। जप्त केल्ले गांजाची किंमत 60,000 रुपये असो अंदाज केला। चित्ताकुला ग्रामपंचायती भागातल्या बिरतुलबा गंगा दर वर्स पावसाळ्यात उदाक भरता। हसाळी क्रॉस रस्त्याचेर पावसात उदाक भरिल्ले पळोवंक मेळटा, पण संबंधित विभागाचे अधिकारी हेचे बद्दल कितेंच क्रम घेनात। हसाळी क्रॉसिंगा उदाक भरिल्ल्यान वाहन संचाराक त्रास जाता, तशेंच रस्त्या बाजूच्या भांयत बी पावसाचे घाण उदाक वयता। महामाया देविली जात्रेची पालखी वनाक वयचे बिरतुलबागची वाट पावसात होळ जाता। ह्या वाटेन वयतल जाल्यार घाईल कपडे भिजोवन कंबरभर उदकांतल्यान वयची परिस्थिती आसा। ह्या वाटेचेर माती घालून उबार करून पावसाळ्यात उदाक थारचे बंद करा म्हूण स्थानीक लोकांन ग्रामपंचायतीक अर्ज दिवन घेवन कितेंच प्रयोग जालना अशें तेमी स्थानीक लोक सांगतात। पण हांगा 6 फुटाची वाट करूंक आनी सुदारणा करूंक स्थानीक काही लोक आपलो जागो सोडनात। तेजेन हांगा ग्रामपंचायतीचो फंड घालून सुदारणा करूंक शक्य जायना अशें ग्रामपंचायतीचे अधिकारी सांगतात। ह्या भागात सुमार 20 घर आसात। पावसात शाळेचे विद्यार्थी ह्या वाटेन वचूंक खूब समस्या जाता। हेजे बद्दल स्थानीक संस्थेन कितें तरी क्रम घेवंक जाय अशें स्थानीक लोक मागणी करते आसात। तुम्ही आमको जागो दिन इंचान वरा ना जाल्यार एक वाट करून दिया बाबा पोरांक कितली परिस्थिती आहे ताजको पोरी कितें जाता मागीर थिंगा स्कुलान टिचर गेल्या की सांगता वर तुमकां सदी उदक भरता म्हण तेमी विचारता। आतां आमगे पोरां बी बाबा सकाळी उठून ट्रेनिरान बिनीर येतात। आतां हो बाबा सपनीलाल पप्पा सद्दी काळखात वयता खंय सरपंच जापले कितें जापले म्हणल्यार कशें करून वयतलो वयच्याच पडटा सगळ्याक रातीन वयचें पडटा। आतां बरण्याची लोक बी घरात आसात। आतां 2-4 दिवस घरात पण आसा आतां व्हरतलो म्हळ्यार कोण आतां एक वर कामाक गेली मागीर तेजी विचार करा सायडीक लोक तरी व्हरता का बायलो उरल्या बायलांच्यान काय व्हरूंक जायना गाडी मारी लोक जाय तुमकां। चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्यूस, शुगर हिल कॅप्सूल, जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूलाचो खूप लोक लाभ घेते असतात आणि लोकांक खूप रिझल्ट बरे मेळटे आसा तेचे खातीर आमी लॉन्च करते आसात हाय बीपी आणि हार्टा प्रॉब्लेम अशा लोकां खातीर बीपी अँड हार्ट केअर ज्यूस। तशेंच लोकांक सद्याक एसिडिटी, अपचन, गॅसेस अशी तक्रारी रडू लागला, टॉयलेटात साफ जाना असल्या लोकां खातीर आमी लॉन्च करते आसात डायजेस्टिव्ह केअर ज्यूस। त्याच्या नंतर आमी लॉन्च करते आसात व्हीट ग्रास ज्यूस, जे लोकांक शरीरात रक्त कमी उरता, परत परत हिमोग्लोबिन कमी जाता, लोक डॉक्टर रक्त लाय म्हणटा अशा लोकां खातीर हे ज्यूस आसा। त्याच्यानंतर नोनी ज्यूस आमी लॉन्च करते आसात। नोनी ज्यूस जे आमकां इम्युनिटी कमी आसा तसं लोकांची इम्युनिटी वाडोवचे खातीर ते परत परत सीक पडचे वतात पण रिझल्ट कितें म्हूण कळना असल्या लोकांसाठी हो नोनी ज्यूस खूप उपयोगी आसा। अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार आणि सांतेरी एंटरप्राइजेस, रामनाथ मंदिरा लागीं, मेन बस स्टॉप, हणकोण, कारवार। कारवारात खूप प्रमाणात पावस जातीत आशिल्ल्यान जनजीवन अस्तव्यस्त जाला। कारवार तालुक्याच्या अर्गा भागात खूब इतल्या घरात उदाक वचून अर्गा सरकारी शाळेत सांत्वन केंद्र केला। चतुष्पथ राष्ट्रीय महामार्ग करचे IRB कंपनील्या अवैज्ञानिक कामगारी लागून डोंगराच्या न्हयिल्ले पावसाचे उदक व्हांवन समुद्रात वतना साठवून रावता। मुख्य म्हणल्यार उदक व्हांवन समुद्रात वयचो गटारो सीबोर्डा भितर बंद करून त्या भागात इमारत बांदलात। ह्या सगळ्या कारणान ह्या भागात दर वर्स पावसाक उदक भरता। मंगळवाराक अर्गा भागात खूब कडेन उदक बनगून घरात बी उदक गेले। जाग्यार भेट दिल्ले कारवार MLA रुपाली नायकेमी IRB अधिकारीक गरम केले आणि स्थानिक लोकांक कितें त्रास जाल्यार ताका कारण IRB उरतले, तेमगे लुकसानाची भरपाई करची तुम्ही पडतले अशें तेमकां सांगले। AC जयलक्ष्मी रायकोड, तहसीलदार नरोना आणि इतर अधिकारी भेट दिवन अर्गा ग्रामाच्या लोकांक सुरक्षित प्रदेशाक दवरची व्यवस्था केले।
हो तुम्ही आता उद्या बोलता मी आता तर तुम्ही सांगतात फोडा म्हणून तुम्ही गेल्यानंतर तुमच्या पाठी ते नाही माहितात झालं घेतलं ते का बोल सीटाकडे लेबर कॉलनी कसं परमिशन दिलं ऑब्जेक्शन कडे लोकांना परमिशन देऊ आणि फिलिंग केला होता उद्या कंचा ना ಹಲೋ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಜನ ಮುಳುಗೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ ಬರ್ರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೋಕ ನೋಡಿ ಯಾರು ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಥಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಯಾರು ಕೂಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಶಾಸ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ನಮಗೆ 8 ಫೀಟ್ ರೋಡ್ ಬೇಡ ತೆಗೆದುಕೊಡಿ ನಮಗೆ ಇದಷ್ಟೇ ರೋಡ್ ಕಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗೆ ಕೊಡಿದ್ರಿ ನಾನು ಕೊಡ ಮನುಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ आयच्या इतलत न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.